Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 12, where the cosmic battle reveals God's protection and Satan's defeat. प्रकाशवणीचें पुस्तक ओवेस्वर 12 वळी 1 ते 17. बायल आनी आर. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजोळान नेसलोली एक बायल, तिच्या पांयांतळा आसलो चोंद्री आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बाळोंत जावची आसली आनी आपल्या प्रसूट वेणेक लागून ती बोब हुयेली मारताली. आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. ओचितूच एक ओरिश्ट तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एके तोकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेंपडेन मळबावेल्या नोखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसलावन प्रितुमेर उडयलो. आनी पोरसूट जावची आसली ते बायलेक भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक तिचे मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. तो लोखंडाचे बेतकाटेन सगळ्या पोरजांचेर राज चलयतलो. पूण ह्या भुरग्याक देवा सोरशीं आनी ताच्या सिंहासना सोरशीं नीट उबारून व्हेलो. ती बायल आपूण अरण्यांत पळून गेली. थंय तिका 1260 दीस उदर पसून मेळचें म्हूण देवान तिका एक आसरो तयार केल्लो. उपरांत स्वर्गार एक झूज सुरू जालें. मिखाएल आपल्या दूतांक घेवन आराचेर झुजलो. आर आपल्या दूतांक घेवन तांचे विरोध झुजलो. पूण हे हारवले आनी तांकां स्वर्गार आनीक जागो उरलो ना. ओरिश्ट आराक भायर उडयलो. तोच तो आदलो सोरोप, आख्या संवसाराक पोसयल्लो तो. ताचें नांव देंवचार आनी सैतान. ताका आनी ताचे बराबर ताच्या दूतांक खाला प्रितुमेर शेवटिले. तेन्ना स्वर्गार अशें व्हडल्यान म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो. आतां की आमच्या देवान आपले पोरजेचें तारण केलें. आतां आपल्या हातांत पदवी घेवन आपूण राजा म्हूण तो दाखयतलो. आतां ताचो ख्रिस्त संवसाराचेर आपलो अधिकार चलोवंक लागतलो. कारण आमच्या भावां भयणींचेर आड गाराणें करून तांचेर आमच्या देवाच्या मोरयांत दीस रात आरोप घालतालो ताका शेवटून उडयलो. तांणी मेंढऱ्याच्या रोगता पासत आनी आपले गोवायके खातीर ताचेर जैत व्हेलें. आनी मोरूंक पर्यान कबूल आसून तांणी आपल्या जिवाची बेपर्वा केली ना. देखून स्वर्गा आनी थंय आसलोल्यानो संतोश भरी जायात. पूण प्रितुमेचें आनी सोमदिराचें कोटा, कित्याक देंवचार भोव रागिश्ट जावन तुमचे मदें देंवून आयला आनी आपणाक थोडोच काळ आसा म्हूण तो जाणो. आपणाक प्रितुमेर शेवटिलो म्हूण आराक कळ्ळें तेन्ना भुरग्याक जल्म दिल्लो ते बायलेच्या पाळांक तो लागलो. पूण अरण्यांत आपल्या आसऱ्यार उडोवन वचूंक बायलेक एक ओरिश्ट गरुडाचे 2 पाकोटे दिले. थंय आराचे पिडापिडेंतली मेकळी जावन 3.5 वर्सां तिची बरी परामोस जातली. तेन्ना ती बायल लोटोन वेचे खातीर आरान तिचेर एक उदकाची नोद कशी आपल्या तोंडांतली नेटान शेवटिली. पूण
धोरतोरी बायलेच्या आदाराक आयली, कित्याक आरान आपल्या तोंडांतली शेवटिल्ली नोद धोरतोरेन तोंड उगडून गिळ्ळी. उपरांत आर बायलेचेर एकदम तिडलो आनी तिचे उरलोले संस्थेचेर म्हणजे देवाच्यो आज्ञा पाळतात आनी जेजून दिल्ले गोवायकेक विस्वाशी रावतात तांचेर झुजूंक भायर सरलो. Behind earthly struggle is a spiritual war, but Christ's victory is already secure. God's people overcome by the blood of the Lamb. Let us pray. Lord, help us stand firm in Christ's victory. Help us to trust your protection in every battle. Remind us that your presence is around us. Holy Spirit, let your guidance lead us, protect us in every battle that we have to face on this earth. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev Baren Koro.